Sirach. Chapter 30. भुरग्यांक वयर काडप. आपल्या पुताचो ओदीक मोग कोत्ता तो बापूय ताका चड पावटी मार दिता. मागीर कांय वर्सांनी तो पूत ताचो आलाशिरो जाता. आपल्या पुता सवें कडक शिस्तीन वागता ताका खूब फायदो जातलो आनी आपल्या वळखीच्या लागीं बोडायेन ताची खबर उलयतलो. आपल्या पुताक बरी देख दिता ती पळोवन दुस्मानांक कुन्नाताय जातली आनी आपल्या इश्टां सांगता ताच्यान बोडाय सांगूंक जातली. असलो बापूय मेलो जाल्यारूय तो मेलो कसो दिसचो ना, कित्याक ताच्या फाटल्यान ताच्या पावलांनी ताचो पूत जियेत आसतलो. तो जिवो आसतना ताच्या पुताच्या सांगातान ताका धादोसपण मेळना. आतां मोत्ता आसतना ताका हुस्के खोंती आसच्यो नात. आपल्या दुस्मानाचो बदलो घेवंक आनी आपल्या इश्टाचे उपकार आटोवंक ताणें ताका दवरला. पूण आपल्या पुताची वाट लायतलो आपणाकूच घायल करून घेतलो. ताची प्रत्येक किंचवी आयकता तेन्ना आच्या काळजाक धोको बसतलो. जसो निटायेर हाडूंक नासलेलो एक घोडो हत्ती जाता, तसोच एक शिस्तीक हाडूंक नासलेलो पूत आपणाच्या वाड्याचो जाता. तुज्या भुरग्याची चड अपुरबाय केल्यार तो तुका थरथरायतलो. ताच्या वांगडा खेळची जाल्यार तो तुका दूख हाडटलो. ताच्या वांगडा तूं हांसत रावशी जाल्यार एक दीस ताच्या वांगडा तुवें रडचें पडटलें आनी अखेरेक पश्चातापान तुजे दांत करकरायतलोय. तो तरणाटो आसतना ताका सगळी मेल्लीक दिवं नाका आनी ताचे चुकींचेर आड नदर करिनाका. तो भुरगोच आसतना आनी फावो त्या वेळार ताका खास्त लाय आनी तुज्या अधिकाराक मान दिवंक लाय. नाजाल्यार तो हत्ती आनी आज्ञा पाळिना तसो जातलो. तुका व्हड दुखाक पावयतलो. देखून तुज्या पुताक शिस्तीन वाडय आनी ताका काम करूंक लाय. नाजाल्यार ताच्या उर्मटपणाचो पश्चाताप तुका सोंसचो पडटलो. भलायकी. कुडीचे कोवळ्ळे सोंसून ग्रेस्त जालोल्या परस गरीब पूण बरे भलायकेचो आनी जिवान निरोगी आसलोल्यार अदीक बरें. भलायकी आनी घोटाय खंयच्याय भांगारा परस मोलादीक आनी हिशोब करूंक जायना तसले गिरेस्तकाये जाग्यार एक मजबूत कूड आसल्यार अदीक बरी. कुडीचे भलायकेचें मोल कितलेय गिरेस्तकायेन करूंक जायना आनी काळजाचे खुशालकाये परस वतें खंयचेंच दादोसपण आसचें ना. दळदिऱ्या जिविता परस मरण अदीक बरें आनी जड्डार पडलोले पिडे परस सासणाचो विसव अदीक बरो. धांपलोल्या तोंडान जेवण घालप म्हणल्यार मेलोल्याच्या तोंडान जेवण घालतल्या परी. एके मुर्तीक जेवण दिवन कसलो फायदो? ताच्यान जेवूंक आनी वास घेवंकूय जायना. देवाचो राग फाटीक लागलोल्याक कसो वळखप? एके सुंदर चलयेक वेंगेन धरलोल्या एक हिजड्या भाशेन तो त्या जेवणाक पळयत रावता आनी सुस्कारता. खुशालकाय. तुकाच तूं मुद्दम दुखांत घालिनाकाय. घडोन गेलां ताचें चिंतून तुकाच तूं पिडापीड दिवनाकाय. काळजांतलें दादोसपण तुजें जिवीत फुलयता आनी खुशालकाय तुजें जिवीत वाडयता. तुजे हुस्के कुशीन दवर. तुज्या काळजाक घोटाय दी. तुज्या दुखींक पयस कर, कित्याक दुखींनी आनी खोंतींनी जायते जाणांचें निसणटण केलां.
आनी ताचो कोणाकूच फायदो जायना. कुन्नताय आनी राग तुवें तुजें जिवीत मोटवें कोत्ता आनी उस्के तुजो काल येवचे आदींच तुका म्हातारो करून सोडटा. एका आस्त्या मुखामोळाच्या आनी बऱ्या स्वभावाच्या मनशाक बरी रूच आसता आनी आपल्या जेवणाचो तो आनंद घेता. देवाचें उतर हें